बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता आनी जेजूक भेटूंक आयिल्ल्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या देव मंदिरान. स्त्रोत 5 वोल्ड 7 अशें मेळटा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरान भितर सरूंक मेळना. भोगतीन तुका वंदूंक तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नमान करूंक. ह्या नव्या दिसाच्या मागण्यांक आमी सुरवात करतना गायन करुया W18 नवो दीस उदेताना पेज 274. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. ओ प्रेमी तुजो मोग जिणेचो कोरो सूर्या. दोर दिसा बोगूक येसू संतोषान काळी सुट्टा. दादोशी जाता आत्मो देन वास्ता तुका बापा. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. ओ प्रेमी तुजो मोग जिणेचो कोरो सूर्या. आमचे वयर सर्वेस्परा फांकुली तुजो परसोडून तुजो प्रकाश. आमचो वार जावं दिसफूल. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. ओ प्रेमी तुजो मोग जिणेचो कोरो सूर्या. आमच्या मागण्यांचो विशय लुकाचें शुभ वर्तमान 11 वळी 4 आनी आमची पातकां बोगोस. जेजू आमच्या दोनया आनी देवा, तूं ह्या मोगाच्या साक्रामेंतान हाजीर आसाय. आमी तुका नमस्कार करूंक आमचेंच आमकां तुज्या हातान घालूंक आमची भेट तुका वोपोवंक हाजीर जाल्या. तुजो मोग आमकां ओडून
तुजे सुरशीं हाडटा आनी आमची काळजां व्हडते कुशलकायेन तूं बोत्ताय. तुज्या सांगाताक मागण्यांन वेल जाताना तुज्या उजवाडान आमचें मन उजवाडीत जाता. ओदीक तुका कोलायेन समजूंक पावता. साक्रामेंतांतान कुरपेच्यो जोरी व्हांवता आमच्या काळजान. सोम्या, तूं जावन आसाय आमची व्हडती ग्रेसकाय. सासणीक जिवीत जिवंक मनशा जेजूचीच आमकां गरज. हेंच दाखोवन दिवंक जेजू आमचें जेवण जाता. उंड्या सोऱ्याच्या रुपान तूं आमकां आपलें मांस आनी रगत दिता आनी ह्याच रुपान तूं आमचें मोदें रावता. हेंच आमी मनान दवरून आमची काल्तिकायेन मान बागोवन जेजूक आमच्या नमस्कार करुया. सगळीं नमस्कार करुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया, हालेलुया, 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 Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बापाक Bapa. आर्गां तुका, आर्गां तुका. जेजू जेजू. आर्गां तुका, आर्गां तुका. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या. आर्गां तुका. आर्गां तुका. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सगळीं बसूया. गायन करुया. On bended knee we come. On bended knee we come. With a humble heart we come. Bowing down before your holy throne. Lifting holy hands to you. As we pledge our love anew, we worship you in spirit, we worship you in truth. Make our lives a holy praise unto you. On bended knee we come, with a humble heart we come, bowing down before your holy throne, lifting holy hands to you, as we pledge our love anew. We worship you in spirit, we worship you in truth. Make our lives a holy praise unto you. Dimiraun nami etau, Kaltya kalsanami etau, Tuja sivasona mukarami sorpota. Amche povitatu barun, Jivitachi no soni kurun. Tuka namaskar kota sotan, Tuka namaskar kota atmyan. Amche jivit sandi ekit tujhe tai. Dimiraun nami etau,
त्या काळसान आमी येता तुझ्या सिंहासना मुखार आमी सरपटा आमचे पवित्रात उबारून जिविताची नवसरणी करून तुका नमस्कार करता सदां तुका नमस्कार करता आत्म्यान आमचे जिवीत जावं दी एकगीत तुजे जेजू तूं भोव व्हडतो आमचो देव स्तोत्र 5:3 स्तोत्रकार म्हणटा तुकाच हांव प्रार्थना कोत्ता सर्वेस्परा कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय देखून सकाळीं म्हजी मागणी तुजे मुखार घालता आनी तुजेर दोळे लावन रावता देवाच्या शरणां आमी आसा घेवन आमचे उसके खोंती लॉर्ड टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ आवर लायव्स सोम्या तुजी सोक्ती आनी बळ आयच्या दिसा सगल्यांक आमकां फावो कर आमचो वावर करूंक जावं तो व्हड वो ल्हान तुजे येवजणे आनी खोशे प्रमाणे जिवंक आमकां फावो कर आनी आयचो दीस आमचो अस्कोतायेचो जावंक निर्मिनाका आनी आयच्या येतल्या सगल्या तायणेंतली आमकां वाटाय सोम्या चड आनी चड तुजो मोग जाय आमकां चड आनी चड तुजी दया आनी काकलोद जाय आमकां चड आनी चड तुजी कृपा आनी पवित्र आत्मो जाय आमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ह्या वेळार आमी गायन करुया चड आनी चड तुजो मोग जाय आमकां चड आनी चड तुजो मोग जाय आमकां चड आनी चड जेजू तूं जाय आमकां चड आनी चड तुजो मोग जाय आमकां चड आनी चड जेजू तूं जाय आमकां अर्ग जेजू अर्ग तुका अर्ग जेजू अर्ग तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका चड आनी चड तुजी दया जाय आमकां चड आनी चड तुजी दया जाय आमकां चड आनी चड तुजी काकलोद जाय आमकां चड आनी चड तुजी काकलोद जाय आमकां अर्ग जेजू अर्ग तुका अर्ग जेजू अर्ग तुका मोहिमा जेजू मोहिमा तुका मोहिमा जेजू मोहिमा
आत्मो जाय आमकां चोड आनी चोड पवित्र आत्मो जाय आमकां चोड आनी चोड तुजी कृपा जाय आमकां चोड आनी चोड तुजी कृपा जाय आमकां आर्गा जेजू आर्गा तुका आर्गा जेजू आर्गा तुका दिनवा जेजू दिनवास तुका दिनवा जेजू दिनवास तुका चोड आनी चोड तुजो मोग जाय आमकां चोड आनी चोड तूं जाय जेजू आमकां साबार देणी खातीर सोम्याक आर्गां आनी दिनवास दिवया तुवें सोबीत सुंदर संवसार आनी तातूंत आसलेल्यो सगळी रोचणी तुजे येवजणे प्रमाणे रोचली आनी त्यो मांडून हाडल्यो त्या पासत आमचो जबाब आर्गां आनी दिनवास तुका सोम्या म्हणुया आर्गां आनी दिनवास तुका सोम्या आमच्या आवय आनी बापाय कुटुंबाच्या वांगड्यांक आनी दर एकल्याच्या जिविता खातीर जबाब आर्गां आनी दिनवास तुका सोम्या बापा पवित्र पुस्तक तुवें आमकां दवरलेल्या पासत जबाब आर्गां आनी दिनवास तुका सोम्या आमचे पवित्र सोबे आनी ताचे शिकोवणे आनी तुवें केलोली विस्मितां खातीर जबाब आर्गां आनी दिनवास तुका सोम्या तुज्या कश्टा मोन्नांत आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां सासणीक जिवीत बासायल्ल्या खातीर जबाब आर्गां आनी दिनवास तुका सोम्या आमच्या भलायकी वावरा आनी दिसपट्या गिरासा खातीर जबाब आर्गां आनी दिनवास तुका सोम्या आमचे मागणे आयकून आमकां उपकार मेळून दितल्या खातीर जबाब आर्गां आनी दिनवास तुका सोम्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बापा तुवें जकार्याच्या पुस्तकान आवेसवर 12 वळी 10 म्हणटाय पूण दाविदाच्या घोराण्याचेर आनी जेरुजाल्यांत रावतल्यांचेर हांव दोयेल्याचो आनी विनवणेचो आत्मो ओततलो तोच बासायलो आत्मो आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर आनी सगल्यांचेर ओतय आनी आमचें रूप नवें कोर बापा आमकां खोटे वायट वेसवणाची तान लागलेली आसा बेकारपणाचे आको वेल इंटरनेटार सारपाचो फाटल्यान कोणाच्यो खबरो करून खोटी आशा दुसऱ्यांचें नांव पाड करची आनी आदी असले वायट वेवसनाचेर
आमकां सुटका दी सोम्या. पूण सोम्या, फकत तुज्यान आमची सुटका करूंक आनी आमची तान आनी भूक भागोवंक जाता. जशी तुवें तान भागयली सामार्याचे वस्तोरीची आनी 5,000 लोकांची भूक मारली, 5 उंडे आनी 2 मासले, तेच परी तुजो पवित्र आत्मो आमचेर धाड आनी आमची चिंतना नितळ कोर. ह्या वरवीं आमी पवित्रपणान जिवंक पुत्ती जावंक पावोंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी लस्सो वेळ जेजूचो संबोन आनी आमचो संबोन खंय पावला, खंय आसा तो नियाळ करून आनी त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे देवोंक आमी जोड एकली ओगेपणान मागुया. इसायास प्रवाद्या वरवीं देवाचें उतर आमकां सांगता. आवेसवरीक वळी 15. तुमी तुमचे हात उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. कितली प्रार्थना तुमी केली म्हूण हांव तुमकां कान दिवचो ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात. आमी म्हणटली, आमी कोणी न्हय, आमचे हात रोगतान भरूंक. ओय प्रितीच्या भावां भयणीनो, आमी मनशां काळजान मोनान ओस्कोत पातकी. आमच्या काळजान जायतें वायट भरलेलें आसा. दुसऱ्यांचो घात चिंता, वायट उलयता, उतरांनी दुसऱ्यांच्या काळजाक गाय घाल्यात. आमच्या कुसव्यान गोरबाट केल्यात आनी कोत्तांव. भाटाबेसांक लागून कुटुंबान जोगडी असलीं पातकां आदारून आमी देवा मुखार येवन आमची मागणी उबारतांव आनी उबारल्याव आनी उबारतांव. आनी आमची खोटी संवय बोदली ना तेन्ना देव आमचे मागणे आयकून घेना. हे वेळार सगळीं आमी खंयची बरी काळजान जेजूची काकलूत मागुया. आनी सगळीं म्हजे बरोबर म्हणची. हांव पळय हांव पळय पातकान जल्मलां, पातकान जल्मला, आवयच्या कुसव्यान आवयच्या कुसव्यान तावन हांव पातकी. हांव पातकी. आमची काकलूत कोर सोमिया. दोन म्हज्या अपराधाचे खोत पातकाच्या चिखलांतलो म्हाका नितळ कोर. काकूत आमची कोर सोमिया. काकलूत आमची कोर सोमिया. काकलूत आमची कोर सोमिया. हे वेळार आमी गायन करुया.
What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. मारयेन बरो तो वांटू विसून काडलो. जेजूच्या पांयाशी बसून देवाचें उतर आयकूंक रावली. आमी तुजे मुखार तुजे सरशी आसा. हे वेळार तेंच देवाचें उतर आमच्या कानार आतां सादवतले. सोम्या, आमचे काळजाचे आनी मोनाचे कान उक्ते कर. आयकूंक तुजें उतर, मांडून घेवंक आनी नियाळूंक तुजें जिवें उतर, आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक. आनी आमचें जिवीत तुज्या पोरसोळीत उजवाडान पोरसोळीत करूंक पावूं. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबी रावया. लुकाचें शुभ वर्तमान 22 वळी 1 ते 4. जेजू एक कडेन मागणें करूंक आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्यान कोण एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जिवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां, तशें तूंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपटो गिरास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां भोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसलेल्या सगल्यांक आमी बक्षिता.
आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका. देवाचें उतर हें. देवाची मोड उपकार. सगलीं बसूया. शांती करपाची जबाबदारी फकत राजकारण चलयतल्यांची वो मोठ्या मनशांची न्हय, बोगोर आमची जण एकल्याची. आमी शांती करूंक वावुरतले जाल्यार बोगसणें दिवप आनी घेवप हें मुखी हातयार. जेन्ना जोनस प्रवाद्यान मोन बदलात म्हूण देवाचो संदेश निनिवेच्या लोकांक परगटलो आनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें आनी देवान तांकां बोगसणें दिवन तांची वेली कास्त निवारली. देव आपले पोरचेक आपली दया मोया दाखयता. जेजूचे शीस जेजू लागीं आमकां मागणें करूंक शिकय म्हूण मागता. मागणें म्हणल्यार कितें? मागणें जावन आसा आमचो आनी देवा मोदें संबंद आनी आमच्या काळजांतलीं भावनां देवाक उक्तें करप. अ प्रे कॅन बी सायलंट ओ वोकल. मागणें ओगेपणान उतरान उलोवन देवा सोवें. आमी गायन करून देवाचें उतर वाचून बरें कुमसारा वरवीं तेर्साचें ओमिसाचे भेटे वरवीं आमी मागणें कोत्ता. मान बागोवन शांती आनी ओगेपणान देवाचें आजीरपण भोगोवप. उतरांनी उलोवन दिमीर उबी रावून सोरपोटून हात वयर काडून आमची भेट देवाक करप. खासगी फामिलीचे व समुदायाचे मागण्यांत आसा तातूंत आमी भाग घेता. जितली आमी मागण्यांत वेल सादता तितली आमी कालतीं ल्हानवीक समजिकायेचीं जावंक पावता. आमी भावार्थान आनी मोगान वाडटा आनी आमचो संबंद देवाताय मजबूत जावंक पावता. सगळ्या धर्माचो लोक आपआपले भाशेन देवाक मागणें करून देवाक बसता. जेजू आमचे मागणें कशे परी जावंक जाय तें जेजू आपल्या शिसांक आमच्या बापा मागणें शिकयता. हे मागण्या वरवीं आमकां देव आमकां बक्षिता. तशेंच आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय तें स्पश्ट कोत्ता. आमच्यान दुसऱ्यांक भोगसूंक जायना असल्या वेळार देवाचो आदार मागण्यांतल्यान मागल्यार देव आमचे मागणें आयकून आपली कृपा फावो कोत्ता आनी दुसऱ्यांक भोगसूंक आमी पावता. देवाची मोहिमा आनी वंदन आमी ताचें राज विस्तारूंक आमचे आवडे आमचे प्रोयत आनी आमची खुशी जावंक जाय. देव आमचो सगल्यो गरजो आमकां दितलो आनी पातकान पडोन वचांक कृपाय दितलो. देवाची काकलूत व्हड आनी तो पातक्यांक दया माया दाखयता. म्हणटच असल्या काकुतीच्या देवाक आमी काळजांतान उलो मारल्यार तो सदांच आमचे मागणें आयकून बोगसणें आनी सगल्यो आमच्यो गरजो फावो कोत्तलो. भावां भयणीनो, पयल्या क्रिस्तांवां मोदें मोग आनी एकचार वसतालो. सांगातान मागण्यांक एकवटालीं. एकूच कुटूंब कशी मोगान जियेतालीं. तर आमी तशें जिवंक परम संस्कारांतल्या जेजूक आमचें बोळ जावंक कांय आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, तूं सायबा दोयाळ आनी काकुतीचो देव,
आमचें मागणें आयक. सगळीं म्हणुया. तूं सायबा दयाळ आनी काकुतीचो देव, आमचें मागणें आयक. आमचे पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपल्या आताकाल आसलोले पोरचे सवें देवातान उपजलेले मोगाचे नीज गोवाय जावंक आनी दिसपट्या जिवितान मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवन तेच मागण्याचे बळान आपले पोरचेक मोगान मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. जबाब. तूं सायबा दयाळ आनी काकुतीचो देव, आमचें मागणें आयक. आमच्यो अस्कोत पातकी सोयंबाक लागून देवाच्या आनी आमच्या भाव भयणीचेर आमी चुकल्या तेन्ना संतान संस्कारा वरवीं दुसऱ्यांक भोगसूंक देवाची शांती आनी पेकोणी घेवंक देवा लागीं मागुया. जबाब. तूं सायबा दयाळ आनी काकुतीचो देव, आमचें मागणें आयक. सोमेस्तांच्या घराब्यांनी मागण्यांक वेल दिवंक जेजूक आमच्या कुटुंबाचो माज करून आमचें कुटुंब सूख शांतीचें मंदिरां करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब. तूं सायबा दयाळ आनी काकुतीचो देव, आमचें मागणें आयक. मागणें कोत्ता तो कुटुंब एकठांय जियेता. दोन कुडी दोन कुटुंबां काजारी बांदपासान एक जाता. काजारीची वीट सुफोळ करूंक मागण्यांक एक मजबूत हातयार. आयज घडोवन येतले नवे घराबे तशेंच आख्खे संवसाराचे घराबे एकामेकाच्या विस्वास धरून मोगाचे आनी शांतीचे घराबे जावंक बापा लागीं मागुया. जबाब. तूं सायबा दयाळ आनी काकुतीचो देव, आमचें मागणें आयक. जेजून एकवटा खातीर मागणें केलें आनी आमकां एकामेकाक भोगसूंक मागात म्हूण शिकयलें. तर एकामेकाक भोगशितेल्या म्हूण उतर दिवन जेजून शिकयलें मागणें आमचे बापा सगळीं म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गीचे मायेक उलो करून म्हणुया. नमान रे कृपेन बुलले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा. अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय, आमा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.